दिवचल शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदाना कुशीकचे सुकिल्ले आंब्याचे झाड कापचे अशी मागणी दिवचलचो आदलो नगरसेवक भगवान हरमलकारान केल्या। हे झाड पुरायपणान कुमकुवत जाल्ल्यान ते केन्नाय पडपाची भिरांत आसा। छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर दर दिसा भुरगे आनी तरणाटे खेळटात। दुसरे वटेन झाडाक तेंकून आशिल्ल्या रस्त्याचेर सदांच वर्दळ आसता। फाटल्या 4-5 म्हयन्यां सावन हे झाड धोकादायक अवस्थेंत आसा। एखादे वेळार झाड कोसळ्ळें जाल्यार व्हड वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आसा। अत्यंत धोकादायक असलेलो आंब्याचें झाड आसा। गेले कितले म्हयने हांव पळयता पावसाच्या अगोदर सुद्दां हो फांदये जे पडत असलेले हे सुकलेलो आसा आनी फुडें अशी घटना घडोंक जायना। त्या खातीर नगरपालिकेन हेचेर लक्ष दिवपाक जाय। निदान चेअरपर्सन चीफ ऑफिसरान हे लक्ष दिवपाक इतलो धोकादायक आसा की फाल्यां कडेन इन्सिडंट घडलो जाल्यार खूब भितोरे प्रॉब्लेम जातले हांगासर की हांगा भुरगे ग्रावंडार खेळटा त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन लक्ष दिवन ती कारवाय करपाची।